आज आमकां एक कळून चुकलें हांगासरल्या लोकल हातूंतल्यान की खंयचें तरी घर मोडपाक पोलीस हांगा रावल्यात अशें म्हणून. सो आमी चवकशी करून आयले जाल्यार निलेश च्यारी म्हणून हांगा जो रावता ताचें घर मोडपाक गोवन आमचो नीज गोंयकार निलेश च्यारी हे सरकार जे आसा हे अंत्योदयाचेर उलयता. हांगासरलो मुख्यमंत्री आसतलो वयर बसला तो प्रायम मिनिस्टर आसा जो आज गोंयान आयला हे अंत्योदय तत्वाचेर उलयता. हांकां अंत्योदय तत्व म्हणजे कितें? 20 पॉयंट प्रोग्रामान कोण रावता? 20 पॉयंट प्रोग्राम हो इंदिरा गांधीन त्या वेळार सादारण 74-75 पयलीं सादारण 20 पॉयंट प्रोग्राम दिल्ले. हे 20 पॉयंट प्रोग्राम म्हणजे कितें तर प्रत्येकाच्या घरा माथ्याचेर छत आसचें, ताजें घर आसचें स्वताचें अशें म्हणून. हे सरकार हो मोदी सरकार जो आसा तो आतां उलयता की प्रत्येकाच्या घरार आपूण खंय घर दितलो आनी हे ताणें प्रॉमिस केन्ना केल्लें 2017 का 18 म्हणजे जस्ट बिफोर द इलेक्शन्स 2019 इलेक्शन 2022 प्रत्येकाच्या घरार खंय तकलेर खंय छत आसतलें म्हणून. पूण हो मनीस आज हे छत मोडपाक आयला. हेच सरकार, होच मंत्री, हेच सगळे हांगा आसात, हेच सरपंच हांगा आसात, होच पंच आयला हांगा मोडपाक, होच सेक्रेटरी आयला. दीज आर गव्हर्नमेंट सर्वंट. हे त्या हाजे आमदाराचे मंत्र्याचे सर्वंट न्ही, दे आर द पीपल, दे सर्वंट ऑफ द ह्या हांगा लोक रावता पळय तांचे. जेन्ना 20 पॉयंट प्रोग्राम जेन्ना डिक्लेअर जाल्लो प्रत्येकाक 100 मीटर मेळ्ळी, 100 मीटर घर हातून स्क्वेअर मिटराचेर तांच्यांनी घर बांदप अशें म्हणून. आनी प्रत्येकान आपले ताका सम स्पेसिफिकेशन दिल्ले, तातूंत भितर मातयेचे आसचे, शेणाचे आसचे, वयर कौलां आसची, हे सगळे स्पेसिफिकेशन आसा. तुमी जर हांगा सगळ्याक भोंवून पळयत न्ही जाल्यार सगळीं घरां कॉन्क्रिटायज आसा. हांव अशें म्हणटा हे सुद्दां घर कॉन्क्रिटायज आसा, ना म्हणिना. पूण हे एकूच घर तुमकां दिसलें इल्लीगल? एकूच घर इल्लीगल दिसलें? हे फाटलें घर जर पळयता हे 3 मजले बांदला, हे तांकां दिसलें ना. बरें, मोर ओव्हर हांचेर कंप्लेनी फायल केल्या. 25 घरां आयडेंटिफाय जाल्या, 25 हाऊजीस इन ह्या 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर, तांचेर आमी कंप्लेन फायल केल्या. पूण अजून सुद्दां ह्या पंचायतीन किंवा सेक्रेटरीन तांचेर कारवाई करूंक ना. खंयचो कायदो? अंत्योदय तत्वाचेर आनी लोकांक आमी त्रास करचे ना म्हणटा. नीज गोंयकाराक तुमी त्रास करता मरे आज. नीज गोंयकाराची तुमी नीज उडयल्या मरे आज. प्रमोद सावंत आनी हांगासरलो आमदार रोहन खंवटो, हांव कोण उलयता जाल्यार तुका हांव सांगता, म्हजो परिचय करून दिता. हांव महेश मांबरे. हांव ह्या कोमिदाद सेरुल्ला आनी पोरवोरचो गांवकार आनी जणकार ह्या नात्यान हांव उलयता. आय हॅव गॉट अ डायरेक्ट म्हजे रुट्स जे आसा हे पोरवोरीचे आसा. तेच ब्रिटिशरांनी तेन्ना केल्ले, हो नरेंद्र मोदी तेच करता. आनी ताजे चेले जे बसले हांगा तो प्रमोद सावंत आनी ताजे बाकीचे मंडळ जे आहा हे सुद्दां तेच करता. हे भ्रष्टाचारान भरभरलेले हे गोंयकारांचे सरकार न्ही, हे गोंयकारांचे सरकार न्ही, हे कोणाचे तरी भायले गुजराताक विकलेले सरकार, हे सावंतवाडचे सरकार, हे आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. हांव गोंयकारांक आव्हान करता की आज निलेश च्यारीक आसा, हे आज जे कितें भोगचें पडटा ते एका फॅमिलीक भोगचें पडटा. म्हाका सांगात, हांगा ज्यो सराउंडिंग आसा एकूय इल्लीगल ना, सगळ्यो लिगल हे आसा, घरां आसा. आज फाल्यां आज निलेश च्यारीक, फाल्यां त्या आनी कोणाक तरी भोगचें पडटलें. देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो. हांव आतां एक जे आसा कोमदाद ते सेरुल्ला ह्या हातून हांव बाकीचे सुद्दां एक्सपोज करतलो रोहन खंवट्याक. कित्याक हांव तुमकां सांगता, हांगा काही प्लॉट्स जे दिल्या ते रोहन खंवट्याचे जे फ्रंटमॅन आसात तांकां दिल्या. तो सुतार आसतलो, लमाणी आसतलो, हे केन्नाच्यान गांवकार जाले रे? हे केन्नाच्यान गांवकार जाले? ह्या लोकांक ताणें प्लॉट्स दिल्या, दॅट इज इल्लीगल. आनी फॉर दॅट आतां सगळे भायर सरतले. कंप्लेंट केल्ली तो लोकांचेर, तो च्यारी पळय आहा तो लोकांचेर इल्लीगल आहा म्हणून तो कंप्लेंट करता. तेंच्यांनी कितें केलें तेजेर कंप्लेंट केल्या म्हणून ती कोर्टाक गेली. कोर्टाकसून ती डेमोलिशनाक गेल्या. सो आमी आयज ती येयल्ली डेमोलिशनाक. स्पेसिफीक हेच घराची कोर्टांच्यान येयला तुमकां न्हू? हय, हीच केस आसली. नोटीस करून तेंचो कोर्टाक आसली न्हू, एडवोकेटान तांकां हे फॉलो करूंक जाय आसलें न्हू. मॅडम तुम्ही नोटीस दिवपाक जाय. कोर्टान आसा मानता, हांव रेस्पेक्ट करता कोर्टाची, आय एम मोस्ट वेलकम विथ द कोर्ट ऑर्डर ऑल्सो, बट यू शूड सॉल्व द नोटीस एज अ सरपंच दॅट वी आर कमिंग पर्टिक्युलर टाइम पर्टिक्युलर डे. तुमकां केन्ना येयले कोर्टाची? आतां तारीख 18. 18 तर येयल्ले. 18 तारीख तुका तुमी इन्फॉर्म केल्ले तांकां? आणि त्यांचं कोण? त्यांचं ऍडव्होकेट अरे बाबा ऍडव्होकेट आसा तेंचो, तुम्ही येता न्हू तेन्ना तुम्ही इंटिमेशन दिवंक जाय.
मॅडम पहिले तुम्ही सरपंच न्हू तुमकां पहिले कायदो खबर आसपाक जाय की बाबा तुमकां इंटिमेशन आयलें न्हू तुम्ही तांकां इंटिमेशन दिता बाबा आमकां अशें इंटिमेशन येयला तुमकां आमी घर मोडपाक येता जाल्यार तुम्ही तांकां एक नोटीस दिवंक जाय न्हू कायद्यान जाल्यार कायद्यान वचा आमी कायद्याच्या अगेन्स्ट उलयना आनी कायद्याच्या अगेन्स्ट वच म्हणून सांगयना तुम्ही तुमच्या ऍडव्होकेटाकडे फॉलोअप केले कोणाचे ऍडव्होकेटाकडे तुमच्या एडवोकेट फॉलो केला पूण कितें एडवोकेट सांगता तुमकां नोटीस येतले म्हणून पंचायती कडच्यान केन्ना ती येतली मोडपाक ती केन्ना कितें ते काय ना कशें ऑर्डर तांकां फॉरवर्ड करतली कोर्टाची की बाबा डिमॉलिश कर म्हणून पूण ती मिटींग घेवन केन्ना वचपाची ती तयार करतली न्हू कोर्ट सांगतो ना अमके दिसा वच म्हणून कोर्ट ऑर्डर पास करतो डिमॉलिश म्हणून पण सारकें तांकां सांगलेले ऑर्डर येवंक शकता म्हणून डेमोलिशनाची नोटीस येतले आपण हांकां इन्फॉर्म केल्ले तेंच्यांनी ना notice ना येतली. ऑर्डर केला पळय डिमॉलिशाक तुमकां नोटीस तांची पंचायतीची येतली तेन्ना तुमी पळय हे करा म्हणून तांकां खबर आसलेली की मोडूंक येवचें ना म्हणून खबर आहा की पंचायतून पळय लायसन सगळे परमिशन सगळे दिलां बाय पंचायत हाऊस टॅक्स आहा इलेक्ट्रिसिटी आहा वॉटर कनेक्शन आहा सगळे तांच्या नांवार तेन्ना पंचायत खंय आसलेली पंचायती सायन दिला तांचेर पंचायतीन इश्यू करूंक ना म्हणजे तुमी इल्लिगल जाले न्हू आ आमी म्हणना कोर्टाची ऑर्डर रॉंग म्हणून रायट आहा ती पण हांच्यांनी नोटीस सर्व करपाचें काय ना तांकां जाणटी आहा आवय आहा बापय आहा भुरगीं आहा तो बामली दूध सप्लाय करपी पेपर सप्लाय करपी मनीस तो चार आनी एकठांय करून ताणें घर उबो केला आनी थाण मारता तो मोडपाक येयला तशें आमच्याय मनशांनी 4-5 कंप्लेंट काय ऍक्शन घेयना क्वेश्चन तुम्ही फक्त सरपंच कर सरपंच सगळे काम केलेले आसा ऐक रे आम्ही मरे आता ऍटलीस्ट 5 जाणांनी कंप्लेन मारला म्हाका न्हू हांवें मारलेले कंप्लेन म्हाका तेंच्यानी नोटीस पळय जाली की व्हेरीफाय कर हाऊस नंबर खंयचे ते घरा 4 वर्सां जाली हे विलेज पंचायतीक ओपन स्पेस जागो व्हडली बिल्डींग मारून दवरल्या डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन केस चालू आसा आणि हेनी म्हाका दिसता 2 वर्सां जाली डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हेजे डिसिजन बरें बेगीन घेतले हांव हेंचो न्हू डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हेजेर एक्शन बेगीन घेतली आणि ते जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन ओपन स्पेसीन कारणात कन्स्ट्रक्शन करपा तेजेर एक्शन घेना डायरेक्टर ऑफ पंचायत आणि डायरेक्टर ऑफ पंचायत न्हू आयज जे कोणाचेर वागता न्ही हे जे कोण सांगता डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक हांव विचारता तुजे पेंडिंग केसी कितल्यो आहा कितले वचप तारखेचे तारखे तुम्ही दितात आणि हे गरीब लोकांचे एकट्या मनशाचे सांगल्या फुडें एकट्याचे घर तुम्ही कशें मोडटा कळपाक जाय न्ही पूण आमी जो इनजस्टीस ही खरोखर इनजस्टीस आणि स्थानिक पंच जो आहा सरपंच जो आसा तेंच्यांनी जर चूक जाल्या आनी तेंच्यांनी मोडले जाल्यार बाकीच्यांनी बांदलेले आसा न्ही तेंचे कितें लावन तुमी मोडिना आमी तेंचे व्हड म्हणिना तेंचे मोड म्हणून सांगपाक येवंक ना आमकां तेजेर कांयच म्हणपाचें ना पूण एकट्याक लागून हेजे जर मोडले न्ही फाल्यां सकाळी कायद्या अंतर्गत गेले जाल्यार तेंचे कायद्या शिवाय मोडचे पडटले हो हांगालो स्थानीक MLA जो आसा न्हू तेणी हेजेर लक्ष घालपाक जाय सरपंच सगळी जाण आयले हांचे घर मोडपाक कोर्टान ऑर्डर दिला आमी कोर्टाची ऑर्डर रिस्पेक्ट करता पण पंचायतीचे काम आसले सरपंचाचे काम आसलेले की तांकां नोटीस दिवचे बाबा अमके टायमार आमी मोडूंक येता कितें तरी तांकां नोटीस सर्व करपाचें सर्व ना काय ना दादागिरी पुलीस फोर्स ती खंयची कोयर भरता पळय तांकां घेवन येयला हांगासर घर मोडपाक खंय ते कुराड बिडाड घेवन ताका आनी ही जाणटेली ती बायला ती दुयेंस बायल भितर आहा ताका भायर सर म्हणटा दादागिरी करून ही परिस्थिती आमची परवरकार चलयली आज रोहन कोटे म्हणटा तो गुंडगिरी करता ती गुंडगिरी आमी परवरीकार जावंक दिवचे ना आमी आसा सर आमी असले नीस गोंयकारा वांगडा आमी सदांच आसतली आनी आमी सदांच ओपोज करतली इलिगल कितें करता ते ही जी गुंडागिरी चल्ल्या ह्या आमदाराची आणि या सरपंचाची आणि सेक्रेटरीची मिनिस्टर त्याच्या अगेन्स्ट आम्ही आज कोर्टान गेले कोर्टान आमकां स्टे ऑर्डर दिली आणि हे घर आज सेफ जाल्लें आसा देव पावलो बोडगेश्वर पावलो आणि सगळ्यांच्या तुमच्या आशीर्वादाने आज घर सिक्युरी पावलो थँक्यू एक्झॅक्ट कितें तुमचो स्टँड आहा डायरेक्टर ऑफ पंचायतीसून आमकां डेमोलिशनाची नोटीस येयल्ली सो आमी त्या प्रमाणे आयज डेमोलिशनाक येयल्ली आनी कांय कारणास्त पोस्टपोन जाले आनी ते कित्याक पोस्टपोन केले तुम्ही जे PWDचे आसले पळय ते येवंक ना ओके पण आता तुम्ही डेमोलिशन विड्रॉ केला पोस्टपोन केले पोस्टपोन केला ओके ताका कितें ना आमकां तेंच्यांनी कितें दाखोवंक ना नाटक जे केले ह्या हांगासरल्या आमदारान आपूण हांगासरल्यान पळून गेलो आणि खंय गेलो फातोर्डा गेलो रोहन गावटे आणि आपले जे हांगासरले जे आसात पंच मेंबर तांकां प्रेशरायज करून हांगा तांकां धाडले हे घर मोडपाक अलॉंग विथ ऑल द ऑथॉरिटीज विथ पोलीस मेंबर्स आणि आता बरी न्यूज बरी गजाल जी आसा म्हणजे न्याय जो आसा तो आसा
न्याय हो जातलो आणि गरीब मनशाचेर केन्नाच अन्याय जावचो ना. न्याय मेळिल्लो आसा, स्टे मेळिल्ले आसा. हे आमचे हांव तांकां अक्षरशः आई आमची पळय, आमच्या निलेशाची हांव नमस्कार करता तिका. तिची पुण्याई आसा म्हणून आज स्टे मेळ्ळा. तुम्हीच पळया, आमी सांगलेलें तुमकां की भितर जाणटी आसात, तुम्ही अशें करू नाकात म्हणून. भितर आशिल्ली तुजी आई आसा. जस्टीस प्रिवेल्स, जस्टीस आसा, देव आसा आणि जस्टीस हो मेळ्ळ्या शिवाय रावचो ना.